हांव देवा लागीं आमकां दिवंक एक खालती कायची मोनाची अवस्था आमी गरिबांचो सांबाळ करूंक आमी गरजेवंतांक पावोंक आमी फकत येवन गितां आमची गावन आनी ताल्यो मारून आनी खुशाल जावन गेल्यार पुरो न्हय पूण भायर संवसारान वचोन कोणाची पूण काळजी घेवंक. हांव सांगता एक काणी एक अस्तरेची जी म्हज्या जमातीक आयली सुमार 20 वर्सां आनी तिणें म्हटलें तिणें म्हज्या पासून मागणें करूंक सुरू केलें कित्याक तिचें खरेंच दिसा हांव म्हजें नेमपणांतली निसोरता म्हूण कित्याक जेन्ना ती येताली तिका आनीक कांय खावंक मेळूंक नासलें. ती देवाशी गेली देवा जॉयस म्हाका आनीक जेवण दिना गोडीक तिच्या जिवितांत पातोक आसा आनी देव तिच्या काळजान उलोवंक लागला. ताणें म्हटलें तुका कांय एक मेलो ना कित्याक तूं इतली भरल्या की आनीक घालूंक सुवात ना म्हूण आनी तुका कांयच मेळपाचें ना तुवें तुज्या भितर जें हांवें घातलां तातलें थोडें भायर काडी सोर. प्रश्न प्रवचन दिवप्याचो न्हय प्रश्न तो तूं कांयच एक करिना प्रवचनकार आनी तुका दिला तांतलें. तूं कितलोय कोणाचो मोग केल्यार कांय न्हय सो तूं फकत बसून कांयच करिना फकत ताचें आयकता घरा वेता कांय आयकना ताचें आयकता घरा वेता कांयच करिना. मागीर रावचीत तुका दिसता तुवें आनी खंय वचोंक जाय कित्याक तुका थंय आनी कांय मेलो ना म्हूण. म्हणटच फुडले फावटी ती म्हज्या कॉन्फरन्साक येतच देवान म्हाका दुसऱ्या नोमानाची अवस्था दिवन धाडली. ताणें म्हटलें म्हाका जाय तुवें वर्सां वचोंक तुका शिकोवन आवडटली पूण म्हाका जाय तुवें सगळ्याकीन वचोन वडोवंक तुज्यान आशिर्वाद जावं येताली तूं रुडूक वर. तूं तयार जा दुसऱ्या लोकांक पुस्तक आनी सीडी घे तूं सोडून काड खायल्या दोर्जेचे आनी दुखी आसात तांकां आनी तांकां एक उत्तर दी उत्तेजनाचें. बरें हांव फकत आयज इगोर्जे वेता आनी हांव म्हजो आशिर्वाद घेतां. म्हाका खात्री आसा पॅस्टर म्हाका वळखीतलो म्हूण. आनीक एक उतराची गरज ना तुवें करूंक सुरू करचे आदली पयलें म्हणलां तें. तुमी सगळे खोशीनान जोएल म्हजेकीन बरो म्हूण तो तुमकां केदींच अशें सांगचो नासलो. तो तांकां उबारता हांव तांकां पिंजतां तो तांकां उबारता हांव तांकां पिंजतां. आमकां गरज ताची अशें न्हय आमकां तें सगळें जाय. आमकां उत्तेजन जाय आमकां सुदारप जाय. रायन हात तांकां धरता हांव नितोल कोत्ता. हांव आशेताली आसोंक एक अरोन्यांतली मिनिस्ट्री हांव चिंताली देवा म्हज्यान त्या लोकां परी कित्याक जायना सो जे फुडार सांगतात सगळ्यांक प्रवादी बरे लागतात. आनी हे चडशें जातालें जेन्ना म्हज्यो जमाती ल्हान आसल्यो आनी तेन्ना हो लोक शहरांतलो येतालो सगळ्यांक फुडार सांगूंक हांव स्टेडियम बोर लोक आनी हांव म्हणटा देवा तूं म्हाका कित्याक भोंवन सगळ्यांक तोंडार सांगूंक लायताय. पूण तुमी जाणत हांव तुमचो मोग कोत्ता म्हूण आनी म्हाका खरेंच तुका आदार दिवंक जाय. आनी तूं जाणा म्हणटली तशें तुज्यान दिल्या देण्या फुडलें वचोन येचो हें म्हजें देणें. म्हाका जाय पळोवंक लोक वाडलोलो आनी हांव जाणो जोरा मुलान थान घेना तर वायट अवस्थेचें मुलां आनी वायट वागप की फायदो ना देवान तुका कितें केल्यार तुज्या बऱ्या अवदीक वायट करूंक पावतलें जर भितर सारको ना तर. कितें जाता जर एक रूख आसल्यार फळांनी उपट भरलोलो पूण खोल पालां नासलोलो पयलें वादळ जें येता ताका उमटतलें. आमी ताच्या भितर आमच्या पालां घेवंक जाय आनी गोट मजबूत पालां ताच्या मोगाची. बरें व्हडल्या भावाक मोनाची अवस्था आसली आनी म्हाका आसली तसली सो आमी ताका पळयल्यार वर्स फाटल्यान ल्यूक 11 चूक जाली 15. तूं हें समजल्यात तो धाकटो भाव घरा येता आनी बापूय ताच्या वेल्यार दाबाजो घालता. तूं जाणाय देवाक दोबाजे आवडटा. तूं जाणाय देवाक दोबाजे आवडटा पूण धर्मीक लोकांक दोबाजे आवडना. दोबाजे तांकां रागार कोत्तात कित्याक ते तितले खुशाल लोक न्हय. म्हाका उगडास आसा जेन्ना देव खेलोंक कोत्तालो आनी म्हज्या करूंक हांव फकत कामाचेंच चिंतालीं म्हाका काम करूंक जाय. आमी स्टोरान वचोंक जाय भुरग्यां बरी खेवतालो ट्लॉरी घेवन तांकां भोंवडयतालो आनी तो लांब आसलो म्हणटच ताच्या नायल्जा वयल्यान पळोवंक जातालें आनी ताचे वयल्यान कितें उडयतालो आनी पळयतालें हांव चावली काय म्हूण.
आनी हांव तयार जाताली भितोऱ्यान राग धरून तुजे लागीं कासा जावप म्हणजे आनीक एक भुरग्या लागीं कासा जावप. एक दीस ताणें म्हटलें जॉयस देवा पासत हांव फकत थोडी मजा घेवंक तजवीज कोत्ता. हांवें म्हटलें हांव स्टोरान मजा करूंक येवंक ना. पयला युएन लिस्ट कॅल्क्युलेटर आमकां $70 उरल्यार वस्तू घेवंक हांव तजवीज करता आमचे टांके वयर वचना जावंक आनी भुरग्यांक वाडोवंक कोत्ता. म्हाका जाय ह्यो वस्तू घेवंक ट्रॉली घेवंक तांकां सांबाळ करूंक भायर व्हरोंक. चलात धोर्मीक फारिजेव. हांव घरा बंद दारा फाटल्यान इतली वायट वागताली पूण मागीर हांव इगोर्जे वेतोज देवा कारगा देवाक मोहिमा. आमी आट्टा बोली वाकानेची दोन्याच्या घरान दोन्याच्या घरान. परत मोतरान भितर सोरोन गावा पावसर झगडप आनी मागीर शेजारी वो कोण पूण सो कसल्या पातकान पडलो आनी हांव म्हणपाची ओ दोनूय आमकां पाव. म्हणटोच व्हडलो भाव भायर शेतान आसलो आनी दोबाजो चालू आसलो. बापायन सगल्याकीन मोठो मेंढरो मारलेलो. ताणें पुटाक बरी मुद्दी दिल्ली बऱ्यो वानो बऱ्यो न्हेसोवन. तो इतले उमेदीन भरलेलो की ताच्या पुतान म्हटलें बापा हांव चुकलो उपकार कोर आनी म्हाका परत घे आनी म्हाका कोर देवा तुका जाय पळय तो. म्हणजे दोबाजो चालू आसलो. जसो देवाक म्हणटाय देवा म्हाका कोर तुका कितेंय जाय तें हांव तुका सांगता दोबाजो चालू आसा. आनंद परत तुज्या जिवितान येतलो. तूं देवा लागीं झगडोंक बंद करता म्हणटच आनंद परत तुज्या जिवितान येतलो. बरें व्हडल्या भावान दोबाजो आयकलो. ताणें आवाज आयकले संगीत आयकलें पयस थान आनी ताणें आपल्या एका चाकराक म्हटलें हाची सोजमोनी कितें. हो तुजो धाकटो भाव परत आला आनी तुजो बापो इतलो खुशाल जाला कित्याक आतां तो परत आयला म्हूण आनी तो ताका एक दोबाजो कोत्ता. वर्स 20. पूण व्हडलो भाव जबर रागार जालो. उगडास आसा काल राती रागार जाल्ले क्रिस्तांव कितें पूण चुकलां. आमी एक कुंपास चुकल्या आनी काल रात्री तुवें एक पळयलां आनी वेता थंय तें आसा. काल रात्री तुवें पळयलां आनी हें कोणाक फॉर्मोन मारप न्हय हें आमकां जागे करूंक. हांगासर एक इगोर्जेन काल रात्री जेन्ना शेवटाक हांवें मागलें लोकांक उबी रावंक जांकां गरज आसली कोणाक भोगसूंक वो कोण रागार जाल्लो आसा 80% हांगा आसात ते उबे रावले आनी कोडयेक आनीक 10% आसले जे उबे रावंक देसो नासले कित्याक ते रागारूच नासले पूण ते फारिजेव आसले. आनी हांव तुमकां सच सांगता खंयसरूय म्हज्यान खंयसरूय वचूं येता अशेंच घडटा सगळ्या सुवातार. एक प्रश्न आसा आमकां इगोर्जेन देवाची शक्ती मेवची ना संवसार इगोर्जेक मान दिवचो ना संवसार क्रिस्ती धर्माकूय मान दिवचो ना. आमच्या जिवितान ताचें फळ आयल्या बगर आनी हाची सोजमोनी आमी लोकांचो मोग करूंक जाय आनी आमी सगळे तरेच्या लोकांचो मोग करूंक जाय आनी अदीक करूंक आमचे भाशेन न्हय पळय तांचो. देखूनच म्हाका इतलो मोग आसा पळोवंक गेल्यार ऑस्टीन कुटुंब कितली दोयालपण एक सोबीत सुंदर वस्त. ती बरे भाशेन वागता ती दोयाल ती सगळ्या थंय दोयाल. हांव येतोच ती फकत म्हजे लागीं उलयना ती म्हज्या सगळ्या सांगाता बरी उलयतात ते सांगूंक येता. म्हाका उगडास आसा पयलेच फावटी हांव हिल सॉंग गेली तेन्ना सेक म्हजे दावोन येवन लागलें. ती म्हज्या सुने लागीं उलोवंक लागली आनी एका मिनटाक हांव चिंतलें पूण त्यो आमकां तयार करता. तो आमकां तसल्या परिस्थितीन घालता मुद्दम करून फकत एक ल्हान मनाची अवस्थी परिक्षा घेवंक आनी मागीर जेन्ना आमी पळयतात आमचे भितर ते गुन्यांवकारी घाणेरी मनाची अवस्था आमी वचोंक गरज. चॉयस मातशें राव तूं तितलें म्हत्वाचें न्हय की तेच्यान आनी कोणा लागीं उलोवन येजो.
तुवें तुज्याच लागीं उलोवंक जाय. तुवें ती वायट मनाची अवस्था वळखूंक जाय आनी स्वता लागीं उलोवंक जाय आनी न्हय कबूल करूंक तें धरूंक. चल आतां खरेंच तोच बीत कोत्ता. ओ म्हजे माय, म्हाका 7 मिनीट उरल्यात. व्हडलो भाव रागा जालो, खोल रागान बरोन. तो तेन्ना फकत चावना. तो जिवीत भर ह्या चेड्याचेर चावन आसलो. आनी तूं जाणय कित्याक चावलोलो? कित्याक तो ताचे भाशेन नासलो. तो ताचे भाशेन नासलो. लोक चोट करून 2 वाटांनी जिवितान चलतात. स्वताक वळखूंक ती आपणाक जाय तें कोत्तात. स्वताक सोडून काडून आपलें जिवीत जियेतात. चडशे तरणाटे आपलें घर सोडूंक रावतात. हांव घरांतलो भायर वेतां. बरें दुकराचे गोडेन वच आनी परत ये, चलतलें. माय आनी पाय तांकां सारकी वाडोयली. ती परत येतली. हालेलुया. आनी मागीर दुसरो लोक आसा जिवितान बरो लोक जातलो, बऱ्या मनाचो लोक. ती पालतेली नेम आनी कायदे. तूं म्हणटाय ताका कितें वायट आसा? तूं कांयच वायट ना ताका, जर तूं कितें करूंक तातूंत वायट कारण. बरें कित्याक तें करूंक बरें सोडीत वायट कारणांक? लोकीक जावपाक, शाबासकी मेळपाक, नांव जोडपाक, स्वताक पासून बरें दिसपाक आपणाकूच. देखूनच बायबल म्हणटा तूं कितें बरें कोतोस, तूं दितोस. तुज्या दाव्या हाताक कळोंक दिनाका तुजो उजवो हात कितें कोत्ता पळय तो. ताची सुजमणी हांव जाणो. हांव इंडियेक वेतां. हांव थंय वचोन एकाच फाराक 1 मिलियन लोकां थंय उलयल्या. 1 मिलियन लोक. आनी वर्सां सतत तशी हांवें शिकलां. घरा येवन त्या उपरांत परत ताचे बदल कांयच म्हणना जावंक. कित्याक हांव थंय गेली, देवाची शक्ती म्हजेर आसली. ताणें म्हाका उजार केलें. ताणें लोकां काडलो, म्हज्या व्हड नांवान हाडूंक ना. हांव तितली मूर्ख न्हय. आनी हांव घरा वचोंक ना. सावलांतल्यान भायर सरोन आयल्या परी दिसता आनी देवाचो मोग तुज्या भितर व्हांवता. उपरांत परत वचोंक ते सावलेन जंय तूं आसताय रावंक फुडल्या संयोगाक जेन्ना देवाक जाय तुका उजार करून आनी तूं ताका नावलोकीक कोत्ता. तूं घरा वचना म्हणून ओ म्हज्या देवा, ओ 1 मिलियन लोक. देवा, हें चड बरें. हांव कितली म्हान. हांव फकत इतलेंच कोत्ता, लोकांचे विचार भितरल्या भायर काडटा. आमकां ह्या बाबतीन उलोवंक बरें दिसना. कोणाक हें कबूल करूंक जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, हांव एक धर्मीक फारिजे वाचली, पूण आतां तशी ना. हांव तसली ना. कित्याक हांव तुमकां सांगता, एक वस्त जी देवाच्यान सोसूंक जायना. एक वस्त जी देवाच्यान सोशी नेजो त्या दुसऱ्याक मालत्रातार केल्लो. जो आनी चिंता आमची खीन तो म्हत्वाचो न्हय म्हूण. आमी आमचो धंदो कोत्ता आनी सोबे माजार आसतोच वचोन वळखूंक लोकांक जो थंय आसता जोडू मारूंक. गरज ना तुवें सगळ्याशें धांवूंक जे कितें चिंतात म्हूण म्हत्वाचें तांच्यान. आतें सांग तुजे तळून ते ल्हान गरीब आसात थंय. धांव कर, कित्याक देवाचे नदरेन तें म्हत्वाचें. आमेन. बरें, तूं जाणय हो व्हडलो भाव अजाप दिसता. म्हजे लागीं हांगा सुमार आनीक एक निरोप आसात आनी तोच बीत कोत्ता ते तुका 2 मिनिटान दिवं. तुजो भाव आयला आनी तुज्या बापायन मोठो मेंद्रो मारला कित्याक ताणें ताका परत घेतला. पूण व्हडलो भाव जबर रागार जाल्लो आनी भितर वचोंक तयार नासलो. मागीर ताचो बापूय भायर येवन ताचे लागीं मागलें, पूत भितर यो. उपकार करून भितर यो आनी आमच्या बरोबर आनंद जा. पूण ताणें बापायक अशें म्हणलें, पोले, इतलीं वर्सां हांव तुजी सेवा कोत्तां. फारिसेव हिशोब धरपी बरें. तें जाणो तुवें कितली पातक केलां तें आनी कितले पावटी तांणी करूंक ना तें. तें जाणो दिसा कितलीं वरां ते मागणें कोत्तात. तें जाणो दिसा कितले हांवेसर बायबलीचे ते वाचतात ते. घडीक तांकां तांतल्या एकल्याचो उगडास पासून ना, पूण कितले ते जाणोत. कितले ते बरे हिशोब धरपी. आनी जर तुवें केन्नाय कितें वायट केल्यार तांच्यान वयर काडूं येता सगळें जें तुवें वायट केलां. कित्याक तांकां ताचो उगडास आसा. इतलीं वर्सां हांव तुजी सेवा चाकरी करता, हांव तुजें उतर केदींच मोडूंक ना. तरी तुवें केदींच म्हाका कांयच करूंक ना. तुवें केन्नाच म्हाका कांयच करूंक ना. आतां हें कसलें मूर्खपणाचें उलोवप. बापायन ताका म्हणलें, पुटा, सगळें जें म्हजें आसा तें तुजें. तुका जाय तेन्ना दोबाजो करूं येतालो.
तुका जाय तुज्यान घेवंक येतालें, पूण पोले जेन्ना तुका धोर्मीक फारिजेवाच्या मनाची अवस्था आसता, तुज्यान देवाक तुका दिला ताचो कांयच आनंद घेवन येजो, कित्याक तूं चड तुज्या नाकाच्या तेंगशा वयल्यान दुसऱ्यांक पोलेताय. म्हज्या जिविताचो म्हाका आवन मेलोंक ना हांव शिकोपर्यान. लोकांचो मोग करूंक म्हजी व्हडली मिनिस्ट्री आसली, पूण हांव आनंद नासलो, कित्याक हांवें आजून शिकोवंक नासलो म्हजो मोग आनी लोकांचो मोग. जेन्ना तूं लोकांचो मोग आनी किंमत कोत्ता, जेन्ना तुवें आशिर्वाद दिल्या लोकां पासत तूं खोशी जाता, जेन्ना तूं खुशाल की देव तांकां एक देवबाजीत दिता, जेन्ना तूं खुशाल देव तांकां एक उपकार दिता म्हूण, जेन्ना तूं तांचे पासत खुशाल जाता, ओ बाबा तुजी खुशालकाय दोबराद वाडटा. आमी खात्री करूंक जाय आमी ल्हान भावा पोरी जावंक आनी न्हय व्हडल्या भावा भाशेन. आमी खात्री करूंक जाय की आमी ते भाशेचो लोक जो म्हणटा देवा तुका खोशी तें हांव म्हाका कोर, न्हय ताचे पोरी जो म्हणटा हांव मातसो पूण बरो आसा येरा परस. देवाक सांग तुजे सोशिलो काडून उडय म्हूण कसली धर्मीक मनाची अवस्था आसल्यार, आनी जोर केन्नाय एक तुका जायत तर ताणें तुका कळोवंक. एकदम चतूर राव दुसऱ्याची टिक्का आनी नीट करूंक आनी म्हणूंक हांव तें केदींच करचो नासलो. पातकान आसा त्या लोकां पसत माग. सो लोक देवाची सोयरी कोट इथांय भायर आसा तांचे पासत माग, आनी सदांच लोकांक आशिर्वाद मेवतोच तांचे पासत चड खुशाल जा आनी म्हाका सोंपें जाय. फकत हें म्हणूंक व्हडलो भाव दोबाज्याक येवंक तयार नासलो, तरी देवान दोबाजो केलो. आनी आयज हांव हांगा आसा तुमकां सांगूंक देवाचो दोबाजो आसा, तुका वचोंक जाय वो नाका तें तुजेर. आयज निमानो दिसा धर्मीक मनाची अवस्था वयर ह्या प्रयोगांत उलयतली, पूण हांव अपेक्षा दवरता तुमी हाचे वयर निमाणे पावटी चिंतचिनात म्हूण. हांवें आदीं म्हणलां तशें म्हाका दिसता देवा खरें धर्मीक मनाची अवस्था मानना म्हूण. तर जेरोल ताचेर जैत व्हरोंक आमी पवित्र आत्म्या सांगाता वावरूंक चड गरजेचें. आतां जिंजराचे लागीं थोडे प्रश्न आसात तुमचे तोजवीत कोत्तेले आमी जबाब दिवंक. बरें तर एक पावट हांगा पळोवया. हो एक खरेंच गंभीर प्रश्न, पूण तो एक जो सारको लागू जाता, कित्याक जायत्या लोकांक अशें दिसता आनी थंय म्हणटा जितलो ओदीक हांव इगोर्जेन आसता हांव इतलो उणो आनंद जाता, जितलो ओदीक हांव येता तितले ओदीक फर्मण म्हाका मेवता, म्हाका सजमोन मेलो ना, कितें करूंक जाय. बरें वो एक दोन आगोड्यो आसूं येता. तूं सारकी न्हय ते इगोर्जेन वेता आनी तुका गरज तुवें एके इगोर्जेन भितर सोंग जी शिकयता पुरी तुलना देवाच्या उतराची. हांव सांगूंक सोदता तें हें, आमी देवा थंय सोयरीगोत जोडूंक जाय. ताच्या सांगाताक लोकांक शिकोवंक तांणी कितें करचें आनी करचें न्हय तें. जर तूं फकत लोकांक शिकयताय वस्तू ज्यो तांणी करूंक जाय आनी ज्यो करूंक नाका, पूण ती नकळत आपूण कोण ती क्रिस्ता सवें सगळें हें आनी ते वाटेन पडटलें आनी त्योच वितकोत्तेली सगळें कायदे कित्याक पाळटात सांगशीं. तूं जाणय वो कित्याक ती कोत्तात ते कायदे. हांव सदांच म्हणटा तूं जाणय एक पावटी तूं शिकलो देव तुजो कितलो मोग कोत्ता तेन्ना तूं ताची आज्ञा पाळटलो सगळ्या मनान. पूण तूं नकलो जाल्यार तूं चिंतूंक पडटलें देव तुजो मोग कोत्ता जाल्यार, आनी तूं ह्यो सगळ्यो वस्तू करूंक तोच भीत कोत्तलो देवाचो मोग जोडूंक. आनी बायबल म्हणटा तो आमचो मोग कोत्ता ताचे कुरपा आनी काकुतीन लागोन ती तुज्यान जोडून येजो. म्हणटोच तूं सारकें न्हय ते इगोर्जेन वेता आनी तुका सारकी शिकोन मेलो ना देवाच्या उतराची, तूं चड आयकोता की तुवें करूंक जाय तें आनी करूंक नाका पळय तें, आनी तूं जाणाय तूं करिनाय तर कितें जाता. वो केन्नाय लोकांक असलो धर्मीक ताका आमी धर्मीक किलो पासून म्हणचो न्हय, पूण तांकां अपराध आनी फर्मानाचो जो कसलो किलो आसा तांच्या खूद जिवितान घडयेक ज्यो वस्तू तांच्या खांय आदी घटल्यात की ती सगळे आयकोतात घालून नितोल केल्या कायद्या वरवीं. आनी हांव तशींच आसलीं. तूं जाणें म्हणजे म्हाका दोनूय अनुभव आसात. हांव इगोर्जेन गेल्यार जूय तुका बरें दिसलो नासलें भायर सरतोच, कित्याक ती इतलेंच तुका आनी कायदे दितालीं गेल्या सुमारान दिल्ले तूं आजुनूय पाळी नासली तर तुका दिसता तूं परत सुफल ना जावंक दिसो. पूण तेवूय जाल्यार बसोन बऱ्या अजनादीक शिकोनाशी बसोन म्हाका तरी खरो प्रश्न आसलो, कित्याक भुरग्यापणी म्हज्या बापायन म्हजेर अपमान केलो देखून हांव वाडली चिंतून कितें पूण वायट आसा म्हजे भितर म्हूण, आनी ताच्या कोत्तुबाचेर हांव गुन्हेकारी जाताली चिंती नासतना वो म्हजो गुन्यांव न्हय म्हूण. म्हणटूच हांवें देवाक म्हाका एक लोजेची वस्त कशी त्रातार करूंक दिलें, कित्याक हांव खूद लोचतालीं हांव कोण पळय ती म्हूण.
देखूनच हांव कोण ते क्रिस्त सवय ही शिकोवन म्हाका जावंक पावली व्हड किंमतीची आनी ती कितल्या लोकांक आदार दिता कित्याक म्हाका दिसता चडशा लोकांक खरेंच मानदना ती कोण पळय ती आनी ती जावंक सोदता जे ती चिंता देवाक जाय ती जाल्ली ती जावंक सोदता जे कितें ताच्या कुटुंबाक जाय संवसारान आसा तितल्या सामकारां आपलें वजन तोलूंक सोदतात जी ती चिंता चुफल जाल्या म्हूण देखून म्हाका दिसता ताका एक प्रश्न आसा तूं एक दोन कारणाक लागून तूं जाणय तूं सारक्या जाग्यार ना तूं थंय वचोंक जाय तें आयकोता तें सारकें उतर शिकयल्लें तूं जाणा इगोर्जेन वेतोस तुवें वाडोवंक जाय सो तुका दिसता तूं दोर सुमारान तूं वेताय तुजो फुडो करिना तूं आत्मिकतायेन वाडोनाय तुकाच विचारूंक जाय हांव आयकोता गाय जें हांवें खरेंच आयकोंक जाय तूं जाणय दुखीन तुज्या कांय इगोर्जेन वचो येता आनी केदींच खरें उतर देवाचें आयकोंक जायना आनी नेम आनी कायदेच आयकोतले आनी तूं जाणय मजबूत खरें तत्व चड म्हत्वाचें पूण एक पावटी तें थावे जातूच लोकांक कशें जियोंक जाय तें शिकोवंक जाय देवा खातीर कशें जियोंक जाय आनी उतर आमच्या दर दिसाच्या जिवितान लागू करूंक जाय आमकां दोगूय जाय तर जेन्ना आमी क्रिस्ताच्या मोगाक पळयता कित्याक आमी कोत्ता जें आमी ताचे पासत कोत्ता हांव तें एक सुन्या परी पळयता जायत्यो मोनजाती तुमकां शिकयतात तांकां एक शॉक कॉलर आसता आनी ती कितें वायट केल्यार तुजो तांकां चिमटो लागता तें बरें न्हय म्हूण तीच बरी कायदे उदाहरण बरो जे तशें आसात तें सारकें न्हय हांवें एक दुसरें परत करीत जाल्यार वय सारकें पूण आमकां जाय आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक कशी आज्ञा पाळोवंक मोगान कित्याक एक बरी भिरांत आनी रेस्पेद आसा पूण तो मोगांतल्यान येता पूण तोच ती सोयरीगत जी आमचे थंय आसा आमच्या भुरग्यां सवे ती सोयरीगत जी आमकां जाय आसांक देवाताय मुखार वेता जावंक म्हाका जाय तुका मान दिवंक म्हाका करूंक जाय जें तूं म्हाका कर म्हणटाय कित्याक हांव तुजो मोग कोत्ता आनी म्हाका जाय तुका खोशी करूंक आनी हें वेगवेगळें म्हणटोच आमकां एक प्रश्न आयला सो हांव चिंता म्हूण मूल जें आमकां आदार दिता सगळें सोंपोवंक प्रश्न घालपी आलोला डॅलस्थान आनी तें म्हणटा हांव सद्या कायद्यान चलता कसली पावलां हांवें घेवंक जाय तें बदलूंक म्हज्यान कशें भायर सरूं बरें पयलीं सुवातेर सुटका दितली म्हणटोच आयकोंक शिकोवन जे भाशेन तें आतां शिकयता ती ताका आदार दितली पूण तोरीय तुवें काळजीदार जावंक जाय म्हणून हांव पाटलाव कोत्तेली हांव उतर शिकतेली आनी हांव सुरू कोत्तेली पाटलाव करूंक पवित्र आत्म्याच्या फुडारपणाचें म्हाका दिसता एक मनीस जे चड कायद्यान रेवडलेलें आसा एक बरी सुवात करूंक जावं येता पुरायेन शिकप करूंक आनी सजमोनी घेवंक अपराध आनी फॉर्मोनाची तूं जाणो एक उदाहरण जेन्ना हांवें खरेंच तें सजमोंक नासलें हांव देवाक सांगो म्हजी पातकां बोगोस म्हूण आनी हांव सोट मानतात आनी बोगशेली म्हूण तरी म्हाका गुन्हेकारूय दोत्ताली आनी हाचें सजमोनी नासली कित्याक जर पातक गेलें जाल्यार गुन्होय वचोंक जाय पूण तुज्यान कितें सत मानूं येता आनी तरी तुका दिसोंक जाय तशें दिसना वय सारकें तुज्यान तें करूं येता पूण मागीर जर तूं शिकशी तुज्या जिवितान दोन दिसा लागू करूंक जाय तेन्ना तुजें उर्बा पेकतेली त्या भागान म्हणटूच देवान म्हाका खरेंच आव्हान करचें पडलें कांय वस्तूचें तूं जाणय शिकचें पडलें की गुन्या विशीं हांवें कितें वायट केलां ताची फारीकपण दिता म्हणटोच जेजून फारीकपण दिलां गरज ना म्हाका दिवंक पूण हांवें एक भावार्थाचें व्हडलें पावल घेवचें पडलें म्हणटूच म्हाका ताच्या उपरांत हांव गुन्हेकारी दिसो हांव म्हणटाली सैतान एक फुटकुरो जेजू म्हजे पासत मेलो हांवें बोगसोने मागला ताणें म्हजी पातकां बोगशिलां आनी ताणें अपराध काडला आनी हांव मेकली जाल्यां आतां घडयेक सुरवातेक म्हाका ते दिसाक 20 पावटी करूंक पडो पूण आतां म्हज्यान खरेपणी म्हणूं येता की हांव केदांच गुन्या आनी फॉर्मन भोगिना कित्याक हांव जाणो जर हांवें कितें वायट केल्यारचें हांव कोत्तां आनी देव म्हाका त्याच वेळार फॉर्मन मारीत हांव ताचो पाचताप कोत्तां कित्याक हांव जाणो ताचे बरी भास करूंक फायदो ना म्हूण म्हाका खूब वर्साचो अनुभव जाला म्हणटोच तूं जाणय हांव जाणो एक पावट पाचताप करीत कसलो अपराध म्हाका दिसत तो फोटकिरो अपराध चोयतानाचो आनी हांव ताका लागीं दवरिना पूण म्हाका वर्सां लागलीं तूं जाणय कोणूच मेकलो जावचो ना कायद्या थंय पूण आयकोन म्हजो टीव्ही कार्यक्रम 30 मिनिटांक गरज तांणी अभ्यास करूंक आनी खरेंच देवाक विचारूंक तांकां आदार दिवंक शिकोवंक ती क्रिस्तान कोण पळयती आनी मागीर ती सुरू करतात करूंक कितें सारकें तें कित्याक तांकां जाय देखून न्हय तांची चिंतात देवाक तुज्या जिवितान वावर करूंक दिवंक जाय आमकां खरेंच एक प्रकाशवणी जावंक जाय आनी न्हय आमकां हें सांगलां एक उदाहरण मागण्याचें घेवया कित्याक हांव हाचे विशीं चिंता तूं जाणा दोन धर्मीक मनीस मागणें भेटयता जावं तें जोमातीचें मागणें वो सकाळचें मागणें कितेंय जावं पूण देवा विशीं वचोंक कित्याक तूं चिंताय की तुवें वचोंक जाय त्रासान पडो ना जावंक
ही एक दुसरीच वोस्त सकाळीं उठच्या परस आनी तुज्या देवस्थानाचे धांव मारून वचोंक वेळ सारूंक ताचे बरी कित्याक तूं ताचो मोग इतलो कोत्ता आनी तूं जानय ताच्यान ताचे विनेक कोरी नेजो म्हूण म्हाका 4 व्हडलीं भुरगीं आसात सो आयज रात्री सारी आयली जाल्यार एक 5 एक 6 एक 7 एक 8 आमी हांगा आसा माय आमचो कायदो पालूंक आमकां फकत म्हणोंक जाय आमी तुजो मोग कोत्ता आनी तुका पळोवंक बरें दिसता बरें तें जावचें ना हांव म्हणटलें वच हांगा सरलीं वचात पूण ती हांगा थांबत हे मॉम फकत येवंक म्हणूंक जाय हांव तुजो मोग कोत्ता म्हज्यान तुजें तें करूं येता आतां म्हणटा ओ म्हाका तें आवडटा तर आमी खात्री करूंक जाय की आमचो हेतू कितें कोत्ता तो सारको जावंक जाय आनी अशें जातोच तेन्ना आमी देवा सवाय मायान चोरी गोत जोरूंक पावतात जाणो तुजे लागीं प्रश्न आसतले पूण म्हाका वेळ ना आतां ताका जाबाब दिवंक. सदांच आनीक प्रश्न घुडेक फुडें जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजेल परगटाव आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक